वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या म्हणा मोरया या खाशेल्या कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. श्रावण महिनो हो सगळ्यांचोच आवडतो असो महिनो आसा आणि या श्रावण महिन्यात खूपशे असे सण येतात जेणेकरून लोक त्यांची वाट पळयत असतात. आणि श्रावण महिनो जाल्या उपरांतूच जो महिनो येता तो म्हटल्यार भाद्रपद. आणि भाद्रपद महिन्यात मुख्य आणि महत्वाचो सण हय तोच म्हणजे आमचो गणपती बाप्पा मोरया चवथ. जाल्यार चवथ ही सगळ्यांकूच आवडटा. गणपती खातीर आमी खूबशी तयारी करता. गणपतीचे स्वागत करपा खातीर आमी गणपती येयल्या उपरांत रांगोळी सुद्दां घालतात. जाल्यार मुख्य जे गणपती खातीर बसपा खातीर जी आमी सजावट करतात तीच सजावट आमी लोकांगेरूय पळोवपाक वयतात. जाल्यार आमी लोकांगेर वयतात थंयसर आमकां अशे वापरलेले वस्तू दिश्टी पडटा जे इको फ्रेंडली नासतात. तशेंच म्हटल्यार थर्माकोल प्लास्टीक जे वस्तू आसात ते आमकां इको फ्रेंडली नात. तुमकां खबर आसा आदले लोक सुद्दां सुंदर अशी सजावट करताले. ते निसर्गा पासून जे वस्तू मेळटात जशे की पानां फुलां ह्या वस्तूं पासून बरी सारकी सजावट करून गणपतीक पुजेक लायताले. जाल्यार आतांचे लोक जे आसात ते थर्माकोल प्लास्टीक अशे यूज करून जी मकारां तयार करतात ती आमच्या निसर्गा खातीर खऱ्यांनीच घातकारक आसा. तेजे खातीर जे यूज करतात ते इको फ्रेंडली ना. तर गोमंतक टीव्हीन तुमचे खातीर एक कार्यशाळा दवरल्या इको फ्रेंडली सजावट. ती कार्यशाळा जातली GVM कॉलेज डॉक्टर दादा वैद्य कॉलेजीन. जाल्यार चलात तर आमी त्या कार्यशाळेचो लाभ घेवया. नमस्कार. आमी आसात फोंड्याच्या GVM कॉलेजीन आणि आमचे बरोबर आसात रामकृष्ण गावडे सर. ही आमी आतां कार्यावळ सुरवात करूया. हे जे आसा न्ही तुमकां सादारण हे लक्षांत येतलें. हांगाच्यान जर पळयत आमी जाल्यार चुट्टेची सायज आसा पळय न्ही ती हांगाच्यान लक्षांत येता लेंथ कळ्ळें. ताका हांगासर अशें कट मार. आतां ह्यो चुट्ट्यो ज्यो आसा न्ही आमकां सर्कल्स केदें करपा जाय. आतां आमकां एक नॉर्मली हेड जेन्ना करता न्ही तेन्ना आमी हाजी चुट्टी घेता आनी ताजी सायज घेता. म्हाका जर आतां हे सायजीन करपाक जाय जाल्यार मागीर ही सायज घेवपा जाय हांवें आनी ताका कट मारपाचो. तशें जाल्या उपरांत हें इजी आसा इजिली वता तें. सो मागीर ताका हें जर आमी वेवस्थीत क्लीन केलें न्ही जाल्यार पळोवपाक मागीर भितरल्यान अशें बरें दिसता. जर रफ केलें किंवा मातशें मोडटोड केली जाल्यार ताका म्हणजे मेळटा तशें अशें जर आमी कट केलें जाल्यार ताका अशी रावंड शेप येवची ना. सो रावंड शेप येवपाक थोडेशें लक्ष दित न्ही आमी जाल्यार हांगासर चवकश आतां हेका अशी रावंड शेप इतले पर्यंत जातलें. सगळ्यांक इजी आसा. हे जें आसा तें हांवें अशें करून हांगासर बांदलां. थोडो 1-2 मिनटां आमची वाचतली नाजाल्यार तें बांदपाक टायम वतलो. सो हांगासर आमी जर अशें बावल करतले हेर अशें जाल्यार मागीर जितलें आमकां कर्व करपा जाय आतां आमकां मातशें कर्व करपा जाय जाल्यार आमी 1-2 सोडटले. चड कर्व करपा जाय जाल्यार 3 सोडपाचे. आनीक कर्व करपा जाय जाल्यार 4 सोडपाचे. अशें करून न्ही जशी आपल्याक शेप जाय तशी करपाक जाता. हांगासर आमी आतां कितें करूया 1-2-3 सोडटा 1 आनी मागीर विविंग करपाचें 1 2 3 4 आउट. ही एक स्टेप जाली. मागीर दुसरी स्टेप आसा ती
परत 1 2 3 सोडपाचे आनी 1 2 एंड 3 हे अशें करीत वचपाचें. हें दाखयता मागीर तुमकां. आतां मातशें फास्ट करता. आनी आतां सगळ्या लोकांक न्ही आतां हे स्टेजीर पावतकीर थोडेशें हांगा पूल करप 1 2 3 4 अशें करीत वचपाचें. आतां एक लूज दिसता जाल्यार मातशें उडून. आतां सगळीं चुट्टां सारकी आसना. एक आतां हेजी एक सायड आसा ती क्लॉक वायज आसा, दुसरी आसा ती एंटी क्लॉक वायज आसा. सो करता आसतना तें थोडेशें कन्फ्युजन तुमकां जावपाक शकता सुरवातीक. तें हांव सांगता मागीर कितें करप. थोडेशें ताका टच दिलें. एक 2 मिनटान इतलें रेडी जाता. हां, इतलें इजी आसा न्ही, करूं शकता. आतां तेजी फुडली स्टेप जी आसा ती आमची बॉटम करपाची आसा. हेका आमी बॉटम करूना कारण हो आमचो डेकोरेटीव आयटम. हांगासर अशें लायलें की म्हाका चुट्टे भायर जाय म्हणून हांवें करूना. पूण जेन्ना आमी फ्रुट्स दवरपाक करता तेन्ना कितें करतले आमी, फ्रुट्स दवरपाक जाय तेन्ना आमकां बॉटम जाय न्ही. सो हांगाय तशेंच करपाचें. हांगासर टोटल कितें आसा तें कावंट करपाचें. म्हाका कावंट करपाची गरज ना, हांव दोळे बंद करून करता. कावंट करप, ताजे 50% करप. 50% म्हाज्या हातीन आसतलें आतां. आनी मागीर जशें आमी हांगासर आमी 1 2 3 सोडलें, हांगासर तशें करप ना. हांगा डायरेक्ट 1 मागीर नेक्स्ट आनी अशें करून हें मागीर शिकयता आसतना दाखयता तुमकां. आतां एक मातशी चुकली न्ही, मिस्टेक आयली न्ही जाल्यार मागीर सगळो गोंधळ सुरू जाता. सो सारकें लक्ष दवरपा जाय. 1 2 अशी बॉटम तयार जाता. कळ्ळें. आतां कितें करुया न्ही, आमी हेड एक तुमकां दाखयता. हे जे मल्ल आसा न्ही, हे नॉर्मल आमी पयलीं आमच्या गांवांनी जे झोपड्यो करपाक किंवा लाकडां दवरपाक खूब करप अशें करपा खातीर अशे पद्दतीचे करताले. पूण आतां डेकोरेटीव आयटम म्हणून सादारण 6 ते 7 मल्लां भितर वेगवेगळे प्रकार आमी करूं शकता. तेजे खातीर खूब चुट्टां लागतलीं. तुमकां दाखोवपाक हांगासर खूब मेळचें ना. हें आसा तें हेट. आतां हेट आमकां कितलें करपाक जाय, जशें आमी हें बाऊल तयार केलां न्ही तशेंच पद्दतीन हेटूय करपाचें. हेट करता आसतना हांगासर आमी पळय आमी 1 2 3 अशें सोडलेले पळय, ते सोडपाची गरज ना. सरळ हांगाच्यान स्टार्ट करपाचें. मल्ल आमी बेजीक कितें करता न्ही, मल्ल ताका लागून शिकयता. मल्ल जर कळ्ळें जाल्यार हें सगळें इजी जाता. आतां हें हांगासर आतां जितलें तुका रूंद करपा जाय सायड हेट करता आसतना तितले चुट्टे 1 2 3 करपाच्यो. नाजाल्यार जर चड करपाक नाका जाल्यार मागीर 1 2 इतलेंच करपाक जाता. हे तितले सायडीन जे हें आसा ती बॉर्डर आसा ती इतलेंच करपाचें. कळ्ळें न्ही तुमकां, ही सायड हेटाची. सो ही तुका रूंद जाय जाल्यार रूंद करप. 1 2 3 4 करपाचें. 1 2 3 4 5 करपाक जाता. आतां 1 2 3 एकदां केलें जाल्यार मागीर 1 2 एंड 3 तशेंच जावपा जाय. एकदां 4 करप ना. मदीं आनी हें करप ना, तेका चेंज करप ना. 1 2 3
हे जाल्या उपरांत मातशें खिचून घेवप तें उदक जशें टायट केलें आमी तशें मातशें खिचून घेवप अशें. आतां हेजोच डेकोरेटीव आयटम जाता तेन्ना आमी जर फाटल्यान आमकां आतां मकर करूंक जाय आनी मकर गणपतीच्या फाटल्यान आमकां जर रावंड अशें कितें करपाक जाय जाल्यार अशें करपाक जाता. तेतूनच मातशें लूज दवरल्यार हो आयटम जाता, होच प्रकार. पूण मातशें जर आमी अशें खिचून लूज केलें हो आतां सायडीचो पार्ट जालो. आतां सगळ्यो सुट्ट्यो ज्यो आसा न्ही त्यो हांगासर आमी वयर घेवपाच्यो. आतां ह्यो घेता आसतना न्ही हे सगळे अशे लायनीन त्यो सुट्ट्यो एकामेकाच्या पोंदाक आसतले अशें पळोवप. आतां हें अशें कित्याक जाय कारण जेन्ना आमी तकलेक घालता न्ही तेन्ना हो सॉफ्ट जो पार्ट आसा तो आमच्या तकलेक लागतलो हे सायडीन. नाजाल्यार हे जर बोन्स लागत हे वीर लागत न्ही जाल्यार दुखतलें न्ही, तकलेक लागू जायना म्हणून हो पार्ट आसा तो असोच वयर जावपाक जाय, उलटें करप ना. आतां हांगासरूय तशेंच जशें आमी हाका 50% केलें पळय तशें 50% करपाचें. हांगाच्यान जर स्टार्ट केलें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 जर आसा जाल्यार 8 करपाच्यो, मागीर 9 9 18 आसा जाल्यार 9 घेवपाच्यो आनी मागीर हांगाच्यान स्टार्ट जाता. आतां हें धरता आसतना न्ही इतलें इजी, तुमी अशें जर धरलें जाल्यारूच सारकें जाता. जर तें मिक्स केलें न्ही हेवटेन तेवटेन जाल्यार मागीर सगळी गडबड सुरू जाता. सो अशेंच धरपाक जाय आनी हांगासर 1 2 and 3 अशें भायर घेतलें आमी. सो एवरी नेक्स्ट चुट्टी जी आसा न्ही प्रत्येक आतां ही नेक्स्ट आसा ती घेवपाची हांगासर मदीं सोडप ना. 1 2 and 3 दिसता सगळ्यांक. 1 2 and 3 1 2 3 आतां पळय प्रत्येक 2 चुट्ट्या मदल्यान चुट्टे भायर येयल्ले आसा पळय. आतां थोडे खेचून घेवप, टायट करप आनी एका जर मातसो वेवस्थीत आमी टच दिलो न्ही जाल्यार खूब बरे पद्दतीचें हेड तयार जाता. करूंक शकतले. आतां आमी सुरू करुया. म्हणजे ही नंबर 1 आमची चुट्टी, पयली चुट्टी. ताचे फुडल्यो ज्यो आसा त्यो 1 2 आनी 3 आमी सोडटा आनी मागीर 1 2 and हांगासर स्टॉप करतले. इतलेंच करपाचें. हें आतां क्लॉक वायज आसा पळय. हांगासर अशें करता आमी एक ही नंबर 1 चुट्टी आमची आनी ह्यो ज्यो आसा त्यो 1 2 and 3 आमी सोडल्यो आनी मागीर 1 2 3 and 4 इतलेंच कर. लक्षात आयलें. क्लॉक वायज आसा तेच घेया, कन्फ्युजन जावं नाका म्हणून 2 वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन दाखयता. हो जो आसा न्ही तो एक डेकोरेटीव आयटम आसा पळय तो कसो करपाचो दाखयता तुमकां. आतां आमी कितें केल्लें जेन्ना आमी बावल करता किंवा हेड करता तेन्ना बावल जेन्ना हेड करता तेन्ना आमी डायरेक्ट घेतलेलें एकूच स्टेप आमी एकूच चुट्टी आमी मदीं सोडूं ना. दुसरें आमी जेन्ना बावल केलें तेन्ना कितें केलें आमी 1 2 3 सोडून आमी बावल करता. आतां हांगासर कितें करपाचें जेन्ना आमी कंदील बी करता पळय आकाश कंदील करता आनी कितें करता तेन्ना 1 2 3 4 5 6 7 सोडपाच्यो. 1 2 3 4 5 6 and 7 आनी मागीर 1 2 3 4 सेम जशें आमी हें केलें पळय बावल करताले पळय तशें 1 2 3 4 आनी मागीर हय. आनी हांगासरल्यान आतां प्रत्येक पावट आमी तशेंच करतले. जितल्यो स्टेप्स सोडल्या न्ही तितले आमी हांगासर 1 2 3 4 and आउट. चवथी स्टेप जालें की काबार तेजें काम आनी परत तिका फुडें आनी विणपाक वचप ना कळ्ळें. ओके. मागीर हांगासर
1 2 3 4 अशें करीत वचपाचें. सेम स्टेप प्रत्येक बोर्डां आमी रिपीट करतले. 1 2 3 4 1 2 3 4 रिपीट करपाचें. नवीन स्टेप काय ना. सेम जशें आमी बाउल करपाक करता तशें प्रत्येक स्टेप रिपीट केल्या. आनी आतां तेजें मातशें खेचून घेवप. हांगासर कितें करपाक जाता न्ही, जेन्ना आमी कंदील करता तेन्ना थोडेशें आनीक विवींग करपाक मेळटा आमकां. अशें हँगींग करपाक जाता हेका. आनी हेतून जर बल्ब घातलो न्ही, हातून बल्ब घालपाक जाता. इवन ड्राय जाल्या उपरांत सुद्दां वर्सभर कांय जायना. हें डेकोरेशनाक लायता आसतना न्ही आमी फक्त ताका अशी वेणी घालता. तशें सायडीन बी लावपाक अशें सुंदर दिसता पळय. आनी हेकाच तुमी जर मातशें अशें विणलें जाल्यार अशें जर विणीत गेले आमी न्ही जाल्यार मागीर ताजे बुके तयार जावपाक शकता. हांगासर थोडीशी फ्लावर्स लायली जाल्यार अशें विणीत गेले न्ही जाल्यार ताका एक शेप येतली. हो जो आयटम आसा न्ही तो आमी जशें बाउल करता तशेंच पद्दतीन करपाचो. पण हांगासर आमी चुट्टे 1-2 चुट्टे सोडल्यार जाता. मातशें कव जाय जाल्यार. जर कव नाका जाल्यार थंय मातशें लूज सोडलें पळय. हांगासर 1 2 3 4 मातशें लूज दवरलें जाल्यार ते 1 2 3 4 जालो न्ही. तो आयटम जालो तयार. आनी मागीर जाय जाल्यार ह्यो जर एक्स्ट्रा उरता चुट्टे न्ही जाल्यार तेज्यात ताका मदीं फिनिशींग दिवपाक जाता. तेजे खातीर आमी ह्यो वयल्यान घेवपाच्यो ह्यो सगळ्यो चुट्ट्यो. आतां हेजो मदलो पार्ट जो आसा न्ही जशें बाउल आमी तेजे बॉटम करता पळय न्ही तेच पद्दतीन हांगासर
थोडे उडून घेऊ. झालं हे फिनिश जालें पळय कळ्ळें. तेच आतां मातशे जर मोठे चुट्टे आसा जाल्यार ताका आनीक वेगळें फिनिशींग येतलें. हे मातशें बारीक आसा न्ही, सो जाय जाल्यार तुमी सर्कल काडपाक जाता. जमनीर ज्या जाग्यार सर्कल काडटा थंय दवरपाचें आनी मागीर सारक्यो त्यो चुट्ट्यो ओडून घेवप, म्हणजे जाय तशी शेप येता ताका. स्टेप 2, स्टेप 3 आनी स्टेप 4 इतल्यान पॅरट तयार जाता. हे न्ही लग्नाक आमी पेर्स अशें करून लायता बी बरें. अशें चुट्टी खूब बरी मेळूना तरी सुद्दां, आनी मागीर त्या वाऱ्याचेर न्ही अशें मूव जायत रावता कंटिन्युअस. एक घेतलें तें आमी हेड घेतलें. तुमकां सगळ्या भुरग्यांक पळया न्ही हे हेड जे आमी घेतले न्ही, हाजो तुमकां जेन्ना तुमी खंय पिकनिकेक वयता, पिकनीक स्पॉटार वता न्ही, थंय थंय तुमी स्वता खातीर करपाक शकता. आनी बिजनेस म्हणून जर तुमी करतले जाल्यार सुद्दां जे ट्युरिस्ट स्पॉट आसा त्या जाग्याचेर हाजे भरपूर डिमांड आसा हाका. आनी तुमी इजिली करपाक शकता, कारण गोंयान भितर सगळ्याक अशें चुट्टां जीं आसा न्ही ती इजिली आमकां मेळटा कळ्ळें. आनी आतांचे आयचे मार्केट प्रायस जे आसा तें 250 रुपीसान इजिली सेल जाता. ओके. दुसरो जो आयटम आसा तो आमी बावल करपाक शिकले. अशें हातून भितर कितें आसा न्ही वेवस्थीत जर ताका बॉटम दाखयल्लें हांवें वदून तशें जर बॉटम केली जाल्यार ताका तातूंत भितर आमी घरान फ्रुट्स दवरपा खातीर वापरपाक शकता. आनी तोच परत जेन्ना आमी डेकोरेशन्स करता लग्ना खातीर किंवा मुंज खातीर किंवा चवथ, आतां जर लागीं चवथ आयल्या सो चवथीक आमी जें आसा न्ही तेच्या खातीर हाजे पासून इतले सुंदर मकर करपाक शकता. जेन्ना आमी खांबे तयार करता तेन्ना हेजोच उपेग जाता पळय. हे जर आमी सकयल घेतले आनी ते मल्ल जे आसा हे मल्ल तुमी जर हेका जर अशें मातशें जर ताका मोल्ड केलें आनी जर हातून घातलें, वेवस्थीत बांदून घेवप, रावंड करप हेका आनी बरो पोल तयार जाता न्ही सुंदर. अशें करपाक शकता न्ही. दुसरें आसा तें मल्लाचो वेगळो प्रकार तुमकां सांगलेलो तो हो दाखोवं ना तुमकां करूं. हो एक मल्लाचो प्रकार आसा जो आमी डेकोरेशनान यूज करपाक शकता. हे जर आमी सायडीन दवरलें, आतां हांगासर तुमकां डेकोरेशन जर करपाचें आसा, सर सांगताले की हांगासर डेकोरेशन करपा जाय जाल्यार मागीर हाका न्ही मातशें तुमी हे विविंगूच तशें आसा, म्हणजे लॉक करूं ना ताका, सायडीन ओपन दवरला इतलेच खातीर की आमी जाय तशें तेजें रावंड करपाक शकता. दोनी सायडीनी लावपाची, रावंड करपाचें आनी मदलो जो गॅप आसा ताका आनी एक विणून अशें जर लायलें जाल्यार कवर जालें फूल. अशें करपाक शकता. परत वॉलाचेर लायता पळय, मागीर जर वॉलाचेर लायलें जाल्यार सुंदर दिसता. ब्लँक हांगासर पळय दिसता न्ही बरो. हे आतां सद्या तुमच्यांनी चवथीक
चवथ लागीं आसा म्हणल्या उपरांत चवथीक हेचो सगळ्याचो उपयोग करपाचो आनी थर्मोकॉल हे ऑप्शन आसा थर्मोकॉला खातीर. थर्मोकॉल यूज करच्या पेक्षा आमी नैसर्गीक सगळे हे आयटम्स यूज करून बऱ्या पद्धतीचें डेकोरेशन करपाक शकता. सर तुम्ही आमकां इतके सुंदर हे सारखे वस्तू करून दाखयल्या बद्दल खरेंच तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी खरेंच हे वस्तू इतले पळोवपाक बरें दिसता की आमी जे थर्मोकॉलाचे आनी प्लास्टीक जो यूज करता जेजो वापर करता तो खरोच म्हाका दिसता आतां आख्खो गोंयकार आतां खऱ्यांनीच ह्या चवथीक तरी वापर करचो ना. आनी भुरगीं जी आयज शिकल्यात ती घरा वचून आपले चवथीक आसा तो मल्लांचोच वापर करून आपली चवथ व्हड्या उमेदीन सारकी मनयतली. आनी सर खऱ्यांनीच तुमकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी ही आमकां कार्यशाळा घेवन सगळे गोंयकारां मेरेन पावयली. आनी खऱ्यांनीच जे तुमी आयज वस्तू आमकां शिकयल्यात ते खरेंच इको फ्रेंडली आसा. आनी अशेंच सगळ्यांनी ह्या चवथीक आपले सजावट करची. गोमंतक टीव्ही तुमकां म्हणा मोरया ह्या कार्यावळींतल्यान अशेच खुबशे प्रोग्राम तुमचे मेरेन पावयतली. चलात तर सगळीं जाणां म्हणुया म्हणा मोरया.